पक्षामधी झगडी जावप ही नवी बाब उरली ना, पूण आता दोन असोसिएशनांमधी वादविवाद सुरू जाला. ऑल गोवा टॉडी टेपर्स एम्प्लॉईज असोसिएशन आणि नवे संघटने आड कोफुसांव सुरू जावपाक लागला. पळयात पुराय बातमी. हालींच ऑल गोवा टॉडी टेपर्स असोसिएशन स्थापन जाला. ते असोसिएशन ऑल गोवा टॉडी टेपर्स एम्प्लॉईज असोसिएशनाचे कार्यालय, परिसर आणि मालमत्ता वापरपाक लागला. टॉडी टेपर्स एम्प्लॉईजांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करपाचे थारायले. तशेंच नव्यान स्थापन जाल्ले संघटनेन शेड्यूल केल्ल्या वेंचणुकेक तांणी खर विरोध केला. पळयात. आमचे मेंबर पळय आहे तांकां कांय म्हायती ना आनी हे स्प्रेड जायना. तो तुमचे वयल्यान मिडिया वयल्यान स्प्रेड जावप. सो म्हगेले रिक्वेस्ट आहा स्प्रेड करचें कितें म्हणून जें एसोसिएशन तांकां पयलें न्यू रजिस्ट्रेशन केलां तें आमकां सारकें ना आनी आमी तें मानना. कित्याक आमकां कोणाक कॉन्फिडंटान गेलो नाय आनी तांकां रजिस्टर नंबर सेपरेट पडला. पूण तें आमच्या ऑब्जर्वेशन आहाय आनी आमी तें लॉ एंड ऑर्डर जावपाक ना आमी थिंग गेलो नाय. सो आमी दारार म्हाका हायकोर्टाच्या सो हायकोर्टान आमगे आतां ह्या दिसा भितर एंट्री जाता आनी तें जालें आमी फकत जस्टीस मागताय आनी ह्या आमगे तें मान ना म्हणून आमगे सांगूंक सोदता. दुसरें कितें विचारपाक तुका इलेक्शन पळय तें मोठा इलेक्शन कोतो म्हणून खंयचें जें इलेक्शन कोत्ता तूं कर इलेक्शन तुगे त्या टायटलाचें कर. आमगे टायटलाचें कोण नाका आमगे नंबर घेवन कोण नाका आमगे नंबर घेवन कोण नाका. पूण आमगे रिक्वेस्ट जोरी तर तुका तर हें सगळें करून आयलें तुवें आमचे रेच आहलें 2 वर्सां आमी झगडटाय मरे. तुमकां खबर आहा आमकां आमगे प्रेस येयल्लें कितुलें जाता कितें येयलें ना तेजो ना. तुवें फाटले दौरान कितें येयलो कोणा सेव करपाक येयलो. इलेक्शन बॉयकॉट आमी करतले कित्याक पळय बॉयकॉट करतले आनी आमी आख्खे ऑल गोवा आमी भोंवतले सगळे आनी सगळे हाडले आमी अशें करून तरी जाता जाल्यार दीस इज इलिगलिटी तरी जाता करुया इलेक्शन करुया आनी कोण प्रेजेंट जाय आमकां कांय ना. तो थंय जावं आतां कोण आहा तें जावं बट इलेक्शन करून करुया बरे भाशेन करुया. सगळो ते बॅनर आसा थंय खंयच्या आमगेल्या थंय ते तर एम्प्लॉयज म्हण नांव तें काड न्हू तें सुद्दां ना काम जालें. आमी एमेंडमेंट करून सगळें प्रोसिजर करुया मरे आनी मागीर आमी परत चेंज करुया मरे नांव. बट ते परमाट ते तर रेडी आहाय जाल्यार तें डिलीट करचें पडटलें खंयचें तें केलें तें. सो आमगे हितून भितर आमकां प्रॉब्लेम कांय ना. तें लेटर चेंज करून सगळे पयशे आतां सगळे युटिलायज करुया बरे भाशेन करुया. आमगे हें विलिंगनेस तुमकां हांव स्ट्रेट सांगताय आमी आनी कितें जाय आमकां आनी कितें सांगू आमी तुमकां हां शूड बाय ऑल गोवा टॉडी टेपर एसोसिएशन instead of all Goa Toddy Tepper Employees Association. They issued Samaj certificate on the name All Goa Toddy Tepper Association with the registration of that original registration त्याच नंबर घालून एमी फ्रॉड हे सगळें दिवपाक लागले. सो आमकां तें केन्ना कळोन येयलें जेन्ना हांव एक भितर पळोवन थिंगा 2017 एक म्हाका ते नॉमिनेट केला विदाउट इलेक्शन आनी आमी तें प्रोसिजर कांयच खबर ना. आफ्टर गोईंग इनसायड भितर वयतरीच म्हाका सगळें कळोन येयलें आनी ते म्हणूंक लागले आमचे कोण नाय रे आनी तो तूं जनरल सेक्रेटरी असो राव आनी म्हाका तेजें कांयच खबर ना आयडिया नासलें. सो भितर वयतरी म्हाका सगळें कळोन येयलें आनी ते डॉक्युमेंट्स हें तें सगळें चोयतरी म्हाका कळोन येयलें तें एसोसिएशन आसा तें आमगेलें सारकें ना. ही ती ऑर्डर दीस इज द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर दीस इज द RTI आनी मागीर दुसरें तुगेलें आतां ती सगळी ऑर्डर जावन गव्हर्मेंटा लॉ डिपार्टमेंटान धाडली. सो थिंगा ती पेंडींग आहा थिंगा ते इश्यू कोना इश्यू केला तांकां तो मार येता कित्याक ते फ्रॉड लेटरीचे केलो आहा. सो दे आर डिस्क्वॉलिफाय जाताय ते ऑर्डर पास केलो जाल्यार. सो आमी कितें केलें आमी ते ऑर्डरीर रावले इन बिटवीन आतां ती ऑर्डर पास जाली ती चोयली आनी क्रायम ब्रांचाची एक ऑर्डर पास जाल्या ती ऑर्डर केली पास जाली ती ऑलरेडी क्लियर केला क्रायम ब्रांचान हो स्टेटमेंट होतो आखो बंच पडे हा इन्क्वायरी करून सर्टिफिकेट टू सारक्यो न्हू म्हण तेमी हेन्स कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय ऑल गोवा टॉडी टेपर एसोसिएशन अदर बॅकवर्ड क्लास इज नॉट लेजिटिमेट. द वर्ड नॉट लेजिटिमेट दॅट मीन्स तो सर्टिफिकेट इनवेलिड जाल्यो ताका बेज ना. सो हो तांकां एक मेळ्ळो आनी थोडे कॉन्सिलरां सांगत तुका आमी कोणाचेर एगेन्स्ट येयनाय आनी आमकां वायट करपा नाका आमी बरें आसता करताय. आजून आमी वी आर रेडी आजून आमी तयार आसाय आमगे एसोसिएशन आमी सगळें हाडून पावले हिंगा कित्याक सगळ्यांक आमी घेवन भोंवोंक जायना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.